आनी 1 वर्स कंप्लीट जाले उपरांत जे पयली सेशनाक तेमी जे प्रॉमिसीस दिल्ल्यो त्यो कित पर्यंत तेमी फुलफील केल्यो, कितल्यो तेमी फ्लोराचेर जे सांगले सरकारान ते कितल्यो अडचणी ज्यो आसात किंवा कितली प्रॉमिसीस तेमी आज पूर्ण केल्यो हे जबाब तांकां आमी विचारतले. अनेक मुद्दे म्हणल्यार अनेक रेजोल्युशनां आमी घालतले. प्रायवेट मेंबर्स जे आसतात तातूंत आमी पयलेच आमचो रेजोल्युशन आसतलें, ठराव आसतलो की ओपिनियन पोल डे जे आमी मनयतात ज्या मनशा खातीर जे डॉक्टर जॅक शिकेर ताजे स्टॅच्यू जावचो असो म्हणून आमचे सगळे काँग्रेसचे 16 आमदार आमी सायन मारून आमी आमचें रेजोल्युशन मूव करतले पयल्या दिसाक. गोंयाक स्पीड गव्हर्नन्साच्या सक्तींतल्यान भायर काडपाक गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक बरोवचें म्हूण काँग्रेसीन मागला. बजेट सुद्दां सेंट्रलाचो बजेट जाल्लो आसा तो सुद्दां त्या बजेटा भितर गोंयचे खातीर अशी खास योजना कांयच ना. फक्त इलेक्शन दोळ्या फुड्यान दवरून जे लोकसभेचें इलेक्शन आसा एक दोळ्या फुड्यान दवरून बजेट फुडें दवरपाचो प्रयत्न जाला अशें दिसून येता. स्टेट गव्हर्नमेंट टू अमेंड महिलांचे हे हाडले ते Section 118 to ensure that there are no speed governance. CDC, the Seafarers Association has approached approached us to take up the issue also. That issue we are taking about compulsory SSC for renewal of CDCs. That issue also we are taking up. And there are lot many issues which have been discussed. ते म्हणटात सीफर आमी इतली वर्सां तारवार वतात कळ्ळें तुका, इतली वर्सां आमी बरी सर्वीस दिल्या आनी आतां आमकां CDC रिन्युअल SSC सर्टिफिकेट मागतात. आमी शिकप केन्ना काय म्हणून दिस इज देयर क्वेश्चन. सो देयरफॉर वी सिम्पथायज विथ दॅट एंड वी वील बी रायटिंग टू द मिनिस्टर कन्सर्न नितीन गडकरी that this should be exempted. Those who are already on the board ship or they have gone already, they shouldn't insist. The seamen who will be joining now onwards, you can insist for SS. काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात खंय कामात जायनात. 25 crore प्लॅन वर्क, नॉन प्लॅन वर्क 3 crore अशें पयलीं 15 crore घे म्हणून सांगलें आसा. इंस्ट्रक्शन दिल्लें आहा पूण आजुनूय प्रॅक्टिकली काम चालू जायना. आजुनूय त्यो फायल्यो घुंवत असतात PCA लेवलाक, परत JEE साकून परत AE, SE, CPC परत सकयल येवप पूण प्रॅक्टिकली काम चालू जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.